नमस्कार, पळया प्राइम खबरो। गोयचे दोन्ही लोकसभा सीट बीजेपीचे। मुख्यमंत्री पर्रीकाराचो दावो। उत्तरेन 2,40,000, दक्षिणेन 2,20,000 मता। पर्रीकाराचे गणित मात लीड सांगना। लोकसभा वेंचणुकेन पक्षाआड काम केल्ल्यांचो अहवाल फुडले सप्तकान। कार्यकारी समितीचे बसके उपरांत कारवाय। पदाधिकाऱ्यांचे बसकेन काँग्रेसीचो निर्णय। सत्तरी दिवचले चक्रीवादळाचो फटको बशिल्ले कितलेशे शेतकारांक नाका सोपस्कारांची कटकट। नाका जाल्यार लुकसाण भरपाय। पळयात केरी रावण पर्येचो ग्राउंड झिरो रिपोर्ट। लक्ष्मीकांत शेटगांवकाराच्या बागा बीचाक कोंकणी गटान राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। शेटगांवकाराचो तिसरो राष्ट्रीय पुरस्कार। गोयचेर आधारित कॉफिन मेकर बेस्ट इंग्लिश फिल्म। वेंचणुकेचे ड्युटेर घाल्ले बालरथांचे ड्रायव्हर आनी क्लिनरांचे हातार ना दमडी। फाटले वेंचणुकेन ड्युटेर दिल्ले फक्त जेवण। नित्याचो 2 म्हयन्यांचो पगारूय ना। मामलेदाराक घेराव। आणि उदका पुरवण खात्याच्या काणकोणांतल्या कामांचेर थळावो मंत्रीच बेजार। खात्याच्या अधिकाऱ्यांमदी ना समन्वय। उदक सारखे मेळना म्हूण लोक बेजार। खबरो विस्तारान। गोयचे दोन्ही लोकसभा सीटांचेर बीजेपी जिखतली अशें मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार म्हणटा। पर्रीकार म्हणटा बीजेपी उत्तरेन 2,40,000 आनी दक्षिणेन 2,20,000 मतां काडटा। लीड हेर गजालींचेर थारतली, ताका लागून ती सांगप कठीण। बीजेपीक स्पष्ट बहुमताक थोडे सीट कमी पडले आनी सरकार एनडीएचे आयले जाल्यार मोदीच प्रधानमंत्री आसतलो काय आनी कोण अशें विचारल्यार मात ताणें जाप दिली ना। पर्रीकार म्हणटा प्रस्नाक अर्थ ना। बीजेपी खंय 300 सिटां काडटा। लोकसभेक प्रचंड मतदान जाल्ल्यान सध्या उमेदवार आनी पक्षांचे फुडारी घुस्पल्यात। सायलंट मतदान कोणाक जाला कळना म्हूण कोणूच निश्चित कांयच उलोवंक तयार ना। दक्षिणेंतले उमेदवारांक मेळे उपरांत बुधवारा प्रुडंटान मुख्यमंत्र्याचे स्टॅटिस्टिक्साचो अदमास घेतलो। पर्रीकार म्हणटा उत्तर आनी दक्षिणेंतले दोन्ही सीट बीजेपी काडटली, मात लीड सांगपाक शकना। दोन्ही सीट जशें सांगल्या तसे कम्फर्टेबली जिखतले। उत्तरेन 2,40,000 मतां पडटली, दक्षिणेन 2,20,000। लीड कशी लीड ही अनेक दुसरे फॅक्टर बाकीचे आमी कॅल्क्युलेशन करता। आमकां कितें मतां पडटली ती तुका पयलींच आमी प्रेडिक्ट केल्ले 2.5 लाखाच्या आसपास, 2,40,000 ते 2,60,000 आनी 2,20,000 ते 2,40,000 हे आमी म्हाका दिसता पयले दिसा वचून सांगता तितली मतां आमकां पडटली। पर्रीकार म्हणटा मायनिंग बेल्टान बीजेपीक वोटिंग जाला। साश्टीन मात बीजेपी आनी काँग्रेसीची टफ फायट जाल्या। मायनिंग बेल्टान खूब वोटिंग जाला, ते जबरदस्त आमच्या सायडीक जाला। इतले कॉन्फिडंट आहात? एब्सोल्युटली। काँग्रेसचे हे तरी आशिल्ले, टेबलां तरी आशिल्ली। तुमकां मायनिंग बेल्टान खंयच काँग्रेसची हे दिसल्या, टेबलां दिसल्या। साखळे शहर फक्त दिसला आसा। केन साश्टी कितली तुमच्या वांगडा? साश्टी वी विल बी क्लोज, नेक टू नेक। आय डोंट नो वीच सायड इट मे गो। सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी लीड घेतले काय? नाही हांव तशें सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन लीड घेतले 66 अशें सांगू शकना। 66 अनेक 2-4 मतदारसंघांनी आमी लीड घेत। 1-2 हातून काँग्रेस आसत, 1-2 हातून तो चर्चील आसूंक शकता। सो 8 पैकी 4 तरी आमी आसतली लीड। पण बाकीचे कडेन आमी खूब कितें कन्सिडर करतले अशें ना। फाटीं सुद्दां पडलेले 1,000-1,500 तितले, त्यामुळे 66 ओवरऑल लीड आसतली। लास्ट टायम जेन्ना लोक काँग्रेसीच्या अगेन्स्ट गेले असेंब्ली इलेक्शनाक तेन्ना 66 वोटिंग केले, पण ते बीजेपी खातीर केले ना। ते ह्या खेपा तुमकां बीजेपी खातीर केल्लेय दिसती पडटले। बीजेपीक स्पष्ट बहुमताक सीट कमी पडले आनी सरकार एनडीएचे आयले जाल्यार मोदीच प्रधानमंत्री आसतलो काय आनी कोण अशें विचारल्यार मात पर्रीकारान जाप घुवणायली। पर्रीकार म्हणटा प्रस्नाक अर्थ ना। बीजेपी खंय 300 सीट काडटा। जर अलायन्स पार्टनरांक मोदी नाका, एनडीए गव्हर्मेंटाक सपोर्ट करता पण मोदी एज अ पीएम नाका जाल्यार तुमचो तो प्रश्नाक हांव उत्तर दिना। तो प्रश्न कितें म्हणटा ते कल्पीत म्हणटात ताका पळय, इमेजिनरी क्वेश्चन। कित्याक आमी 300 पर्यंत पावतले अशी म्हाका गॅरंटी आहा, त्यामुळे युअर क्वेश्चन इज इरेलेवंट। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट सुशांत पळ। लोकसभा वेंचणुकेन पक्षाआड कारवाय करप्यांचेर फुडल्या सप्तकान काँग्रेस कारवाय करपाक शकता। पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांची बुधवारा बसका जाली। दरेका ब्लॉक समिती कडच्यान सविस्तर अहवाल घेवन कारवाय करपाचे हे बसकेन थारले।
फुडल्या सप्तकांत सोमार वा मंगळारा पक्षाच्या कार्यकारी समितीची बसका जातली। तातूंत हे अहवालाचेर भासाभास करून निमणो निर्णय घेतले। हे बसकेन मदीं रेजिनाल्ड आनी आल्तीन गोमसाचे कुंकळे घेतिल्ले एके जाहीर सभेवेल्यान पेटले। बुधवारा काँग्रेस हाऊसान जाल्ले पदाधिकाऱ्यांच्या बसकेन बरोच बोवाळ जालो। लोकसभा वेंचणुकेन दरेका फुडाऱ्यान केल्ले कामाचो नियाळ घेवपा खातीर ही बसका आपयल्ली। मात सुरवातीकच काँग्रेसीचो दक्षिण गोंय उमेदवार आलेक्स रेजिनाल्ड आनी आल्तीन गोमसा मदीं पेटले। खासा कोपांतल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण कुंकळे जाल्ले एके भौशीक सभेचे प्रस्नावेल्यान दोगांचेय पेटले। आपल्याक विश्वासान घेनासतना बसका आपयली म्हूण आल्तीन जालो बेजार। बसकेची कागदपत्रां तयार करतना पसून गुड्डलसावा केली म्हूण आल्तीन तापलो। आल्तीनाचे आर्ग्युमेंट आयकून रेजिनाल्डाचेय तिडकले। सुमार अर्दवर बसकेन ही बाचाबाची जाली। दुसरे वटेन पक्षविरोधी कारवायो करपी फुडाऱ्यांचोय अहवाल तयार करपाचेर बसकेन निर्णय जालो। ज्या लोकांनी लोकसभा वेंचणुकेन पक्षा खातीर काम केलें ना तांचेर कारवाय करपाचेय थारले। हे विशीं निर्णय जाले ते अशे दरेका ब्लॉक समिती कडच्यान नियाळ घेतले। कोणे काम केले कोणे करूंक ना हाचो सविस्तर अहवाल। काम करूंक ना तांचेर कारवाय जातली। स्वता प्रदेशाध्यक्ष सगळ्या ब्लॉकांचो नियाळ घेतले। फुडल्या सप्तकांत कार्यकारी समितीची बसका जातली। बसकेन कारवाये विशीं निमणो निर्णय जातलो। दुसरे वटेन कांय सरकारी अधिकारी अजून मतदान करपाचे आसात। तांकां भुलोवपा खातीर पर्रीकार सरकारान डीए वाडोवन दिला असो आरोप जॉनान केलो। If at all government servants are entitled for a DA, they should get as a matter of right. But it is wrong for Mr. Parrikar to make this announcement during the code of conduct because election process is still on. About 10,500 government servants are yet to vote through postal ballot. पक्षाआड कारवाय करपी घटकांक पयस दवरून बूथ पावण्यार पक्ष बांदून काडपाचो विचार प्रदेशाध्यक्ष जॉन फर्नांडिसान उलोवन दाखयलो। पक्ष फक्त फुडाऱ्यांचेर निंबून दवरनासतना कार्यकर्त्यांच्या म्हऱ्यान वचून पक्षाची बुन्याद घट करपाचो पक्षाचो प्लान आसा। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। सत्तरीत दिवचल वाठारांत आयिल्ल्या चक्रीवादळान लुकसाण जाल्ले कितलेशेच शेतकारांनी अजूनय शेतकी खात्याकडेन अर्ज केल्ले ना। प्रुडंटाची टीम सत्तरी वाठारांतल्या केरी, रावण, परी आनी भोंवतणच्या वाठारांतल्या लोकांक मेळ्ळी। लुकसाण जाला पूण सरकारी सोपस्कारांची कटकट नाका म्हणपी कितलेशेच मेळ्ळे। सत्तरींतले 250 लोकांनी अर्ज केल्यात आनी कोटभराचें लुकसाण जाला। दिवचले इन्स्पेक्शन केला 40 सुवातींचे, मात अर्ज आयल्यात 20। लुकसाण जाला 45 लाखांचे। 4 एप्रिलाक सत्तरी आनी दिवचल तालुक्याक चक्रीवादळान धपको दिलो। सत्तरी तालुक्यात सगळ्यांत चड फटको बसला। लोकांच्यो काजू, माड, माडयो, केळी सारकेले पीक काबार जाला। सत्तरींतले परये, केरी, मोर्ले, ठाणे, मावशी, नगरगांव वाठारांनी शेतकी खात्याचे अधिकारी भोंवल्यात आनी तांणी पळोवणी केल्या। शेती खात्याचे अधिकारी 650 जाणां मेरेन पावल्यात। ते उपरांत आतां मेरेन शेती खात्याक 250 अर्ज आयल्यात। तातूंत सुमार कोटभराचें लुकसाण दाखयता अशें सत्तरीचो विभागीय शेतकी अधिकारी किशोर भावेन सांगले। सत्तरींतलो सांवार पळयत जाल्यार दिवचल तालुक्यान चक्रीवादळान तितले लुकसाण जाल्ले ना, मात दिवचल, बोड्डे, नाकेरी, लामगांव वाठारांत झाडां पडल्यात। ह्या वाठारांतल्या 41 सुवातांचें इन्स्पेक्शन शेती खात्यान केलां। आतां मेरेन 20 अर्ज आयल्यात। सगळे जे इन्स्पेक्शन जे आमी कितें केल्लें आसा ते सादारण अंदाज 40 ते 45 लाख पर्यंतची नुकसाणी जी आसा ती आमी एस्टिमेटेड केल्ली आसा। आतां उरलेले अर्ज जे आसा ते त्या लोकांनी सगळ्यांनी बेगींतल्या बेगीन आमकां हाडून दिवचे अशें हांव तांकां अपील करता। वादळ येवन 15 जाली, मात अजूनय कितलेशेच लोकांनी लुकसाण भरपाये खातीर अर्ज केल्ले नात। प्रुडंटाची टीम सत्तरी वाठारांत भोंवली। कांय जाणांनी अर्ज घाल्यात आनी ते लुकसाण भरपाय मेळटली म्हूण वाट पळयतात। केरी, रावण वाठारांतले कितलेशेच लोकांनी अर्ज भरूंक ना। लुकसाण जाला खरें, पूण सरकारी सोपस्कारांची कटकट आमकां नाका अशें लोक म्हणटात। कोण म्हणटा आमी अर्ज हाडून दवरल्यात, भरपाचे आसात, मात कटकटी नाका म्हूण कॅमेराचेर उलोवपाचेय तांकां धाडस ना। 10 माडी आनी 50 केळी हे लुकसाण जाली। त्या करता आमी एग्रीकल्चर साहेब येवन तेजे हे पंचनामा करून गेलो आनी ते बरोवन व्हेले सगळे। आनी तेज्या उपरांत हांव पेटीट मारली आनी सगळे डॉक्युमेंट लावन ते अर्ज एग्रीकल्चराक दिले। ते आतां सरकारान ते आमची लुकसाण भरपाची अशें आमी तेंचे कडेन मागणी मागता। कमीत कमी 11 काजी मोडलेले आनी मोठो लागत्यो, पूण ते एक तो गेलो जाल्यार पंचायत 1/14 उतारो हाड, बँकेचो बूक नंबर, तेची सायन तेची सायन आमी सगळ्या करून पळयलें मी जाल्या। तेन्ना आतां म्हाका काय शक्य दिसना, कित्याक
हांगा खंयच्याय वाटेन गेलो जाल्यार 100चे नोट पयलीं किशान जाय, त्याच्या नंतर ते हांगा चल थंय चल ते सांगता. सरकारी अधिकारी उलयता ते पळयल्यार लुकसाण भरपाय फारीक करपाची प्रक्रिया तडीक लागता म्हणल्यार कमीत कमी 1.5 म्हयनो तरी वतलो. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. गोयचो दिग्दर्शक लक्ष्मीकांत शेटगांवकाराच्या बागा बीच ह्या फिल्माक राष्ट्रीय बेस्ट कोंकणी फिल्म पुरस्कार मेळ्ळा. भारतीय संविधानाच्या 8व्या परिशिश्टा खाला भारतातल्या प्रत्येक भाषेतल्या फिल्माक पुरस्कार मेळटा. तातूंत कोंकणी गटान शेटगांवकाराच्या फिल्माक पुरस्कार मेळ्ळो. शेटगांवकाराक हो 3रो पुरस्कार. हाचे पयलीं ताका एका सागर किनारी आनी पलतडचो मनीस ह्या फिल्मांक राष्ट्रीय पुरस्कार मेळिल्लो. आतां घेवया एक वेवसायीक विसव.